आय एम कन्सर्न विथ फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. माझे कन्सर्न फूल पण हिंग कितें जाला स्पेशल टार्गेट कहो जाला ह्या सायडीच्यान. सो आय हॅव नॉट गॉन थ्रू आगोंदा जावं सिरिस्टल. आय हॅव नॉट गॉन थ्रू. आय विल गो थ्रू इट. आय विल आस्क फॉर द लिस्ट. whoever बाबा नेम्स आर अंडर कन्सिडरेशन ते घेवन मागीर हांवें सांगतलो. खास करून कॅथलीक कम्युनिटी म्हाजे वांगडाक 37तल्यान 30 जाण फक्त हिंदू आसा. तातूंतलो एक भुरगो रोहन म्हणटा ताणें 2दा पुलिशे ट्राय केली पूण ताका जॉब मेळना म्हणटा तो बाबा पोटाक गेलो भायर. जाल्यार तुमी ताकाय नोटीस काडला कारण तो म्हाजो खास मनीस म्हण म्हाका अशें दिसला की म्हाजो खास म्हणून तुमी ताका नोटीस काडली. मजगतीं उपजिल्हाधिकारी सांगता प्रक्रिया योग्य तरेन फुडें वता. मी एक पर्टिक्युलर पंचायतीक आमकां टार्गेट केला म्हणून. सो ओवरऑल फॉर्म 7 आसा पळय ऑब्जेक्शन ते अप टू 19 तारीख म्हळ्यार ओपन आशिल्ले आनी तेणे पळयल्यार म्हाका टोटल 373 ऑब्जेक्शन ओवरऑल ऑब्जेक्शन आसा. 323 ऑब्जेक्शन्स ओवरऑल काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीक ऑब्जेक्शन ती आमी डिसायड करपाक जाय. तितूंत पयल्या कडेन पार्ट नंबर 38 टू पार्ट नंबर 42 फ्रॉम 38 टू 42 अरावंड 180 सुमार ऑब्जेक्शन्स आसा. सो म्हाका ती पयले कडेन म्हाका ती एकच 5 ऑलमोस्ट 50% जाल्ल्यान हांवें ते BLO काडून तेजी इन्क्वायरी केली की हेजी गजाल कितें काय म्हणून. सो ऑब्जेक्शन आसा ती ऑनलायन येता तेजेर आमचो कोणाचो कंट्रोल आसना. सो ऑब्जेक्टर जेन्ना ऑब्जेक्शन घालता एक इलेक्टराचेर तेन्ना आमची ती नोटीस जनरेट जाता आनी ते नोटीस जनरेट जातना विथ फोटोग्राफ्स ऑब्जेक्टराचें बी नांव येता आनी इलेक्टराचें बी नांव येता. आमी ती नोटीस जनरेट करून ती आमी BLO कडच्यान ती आमी दोनूयकय धाडून दिता. ऑब्जेक्टराकय धाडटा आनी इलेक्टराकय धाडटा आनी ताका प्रॉपर आमी हियरींग डेट दिता. इफ तर ऑब्जेक्टराक दिसता की हे आसा तो तेगेर नांव आसा तें रॉंगली रेकॉर्डेड जालें आसा इलेक्टराचें जाल्यार तो येवन तेजी बाजू मांडपाक शकता. आनी सपोज इलेक्टरान आपल्याचें प्रूफ ऑफ रेजिडन्स दाखोवपाचें की आपूण बाबा थंयच रावता, आपल्याक आनी खंय वोटींग ना, आपूण पुर्तुगीज नॅशनल पासपोर्ट ना नाजाल्यार आनी आपल्याक खंयची फॉरेन नॅशनॅलिटी घेयना तेजी तो मांडपाक शकता. सो अशें करून हियरींग करून आमी प्रॉपर लॉ प्रमाणे आमी ती फॉर्मां डिसायड करता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.